पहिल्यान पयलीं म्हणजे आज मिटींग जी आसली पळय न्हू रे, इट इज नॉट ओन्ली ऑन CAA. आज आमची रुटीन MLA मिटींग जी आसा पळय ती मिटींग आशिल्ली. त्या मिटिंगेन वेगवेगळे विशय डिस्कशन्स आयले. म्हणजे पॉलिटिकल डिसिजन, आमच्या पार्टीची इलेक्शन चालू आसा. ओके, ताजेर उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा स्टेट प्रेजिडेंट, स्टेटीचो स्टेट प्रेजिडेंट डिक्लेअर करपा खातीर रुटीन डेव्हलपमेंटाची कामाचें डिस्कशन जालें. आनी वन ऑफ द टॉपीक इज CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट. आमी वेलकम करता. खंयसरूच कोणाचें नागरिकत्व रद्द जायना. परत आय एम वेरी मच स्पेसिफाईंग ऑन इट. जो इंडियन सिटीजन आसा, जो गोवन सिटीजन आसा, तेजें नागरिकत्व रद्द कोणूच करिना. म्हाका दिसता ताका लागून खंयसरूच गोंयकारांनी भिवन वचपाची गरज ना. आनी हाजेर गोंयकारांचेर म्हाका दिसता खंयच्याच पद्दतीन फरक पडना. आमी म्हटलां की प्रत्येकान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर रिप्रेझेंट हो विशय आपल्या पद्दतीन मिटींग घेवन समजून सांगप. तर एक CAAचें समर्थन करपा खातीर म्हणजे आमी गोंयान CAAचें वेलकमूय करता, समर्थन करता. हाज्या खातीर 2 तारखेक एखादी रॅली जी आसा ही राजधानींतल्यान काडची असो एक भारतीय जनता पार्टीची इच्छा. भारतीय जनता पार्टी हे गोवोरमेंट हांगा ना, भारतीय जनता पार्टी करता. हां, 2 तारीख का 3 तारीख सर? ना 3 तारीख म्हटलं, 3 तारीख म्हटलं, रायट. 3 तारीख म्हटलं, फ्रायडे इट इज. अवेअरनेस कसो कितें करपाक लायला मिटींग आतां मिटींग जातली. कॉन्स्टिट्युएन्सी हय, आमच्या मतदारसंघांतल्यान ग्रूप लेवलाचेर किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर विलेज लेवल मिटींग घेवपाच्यो आनी मागीर स्टेट लेवलाचेर मिटींग जातली मोस्टली. तेजे सुद्धा चर्चा जाल्ली आसा. तेजे सुद्धा आमचे सविस्तर जे आतां ज्या पद्दतीन हांगा सांगप जाता तशा म्हणजे हे कोणाचो हक्क काडपाचो अशातलें कांय ना. आनी हें नक्की जाल्लें जे काँग्रेसवाले एकाचे 4 करून जर हें सांगता तें तत्तिनी अशें कितें चल्लेलें आसा. आनी हें सत्य परिस्थिती कितें आसा ती प्रत्येक आमदारांनी लोकां फुडें व्हरपा जाय. जे एकाचे 4 म्हणजे ज्या पद्दतीन आयज काँग्रेसवाले करतात की सगळ्यांक हांगा गोंयांत भिरांत आसा किंवा आनी कितें आहा तशातलें कांय ना. हे सविस्तर आमचे प्रत्येकाचे विचार सगळे चर्चा हाजेर जाल्ले आसा. Actually, it has nothing to worry about. The CA is very clear. So only that act has been this thing which was actually moved by the Congress government then, by Dr. Manmohan Singh, who was the ex-prime minister. So he himself, when he went to Assam, he said we should turn this into law. So which is done by government. So today, whatever our government does, whatever Honorable Prime Minister Modi does, in the opposition just waiting for a chance to oppose it. Because even the Muslim community, which is here in India and in Goa, they are totally safe. आणि सगळी जाला ते बरे खातीर केला. हे मिसगायड करता. तांकां काम ना, धंदो, उठबस आपली आंदोलनां आनी धंदोच ना. तांकां एक्चुली मनमोहन सिंगान इन द इयर 2014 हे करपाचें आसलें, तेन्ना केलें ना. आज BJP सरकारान करून दाखयलें. गोंयचे जनते देशाच्या जनतेच्या फायद्याचे आहा ते. नथींग रॉंग. इवन आमचे मायनॉरिटीचे जे 15 MLA जे आसात पळय, दे आर फुल्ली कॉन्फिडंट जे कितें घडलां ते तांच्या फायद्या खातीर जाल्लें आसा. 3 तारखेक मिटींग जावं. 3 तारीख मिटींग न्ही, 3 तारीख आमी ते पळय हे कितें ते 400, 500, 200 लोकांक घेवन करता पळय. आमी जवळ जवळ 10,000, 15,000 लोकांक घेवन आमी रॅली काडपाची.